आमी जायत दीस तेमकडेन ट्राय केली कंप्रोमाइज करपाक। दोन्ही प्रॉब्लम कुडचड्या वयले, क्लबूय कुडचड्या वयलो, धन्यवाले कुडचड्या वयले। आमी तेमकडेन जायत कंप्रोमाइज करपाक ट्राय केले। ते कशे ते रिजीड रावले आनी कशे कंप्रोमाइज करपाक तयार ना। आमी तेमकां एक सेल आमगे कुडचड्यार प्रॉब्लम जावचे न्हू म्हूण तेमकां आमी 100 आयटम मायनस कर म्हणलें आनी हे आमगेलें उलोवप आमगे मिनिस्टरा फुडें जालेलें। मिनिस्टरान तेम डायरेक्शन दिलेलें बाबा हे 100 प्रोडक्ट मायनस कर आनी तुमगेलो सेल कंटिन्यू कर। पण आमकां आतां कळून येयला जेन्ना ते आमकां आयकलें जाल्यार वी वेंट इन द आनी डिटेल घेवपाक गेले तेन्ना आमकां कळून येयलें आमकां परमिशनूच ना। आमकां परमिशन खंयच्या डिपार्टमेंटान दिलो ना, आमकां परमिशन तुगेले म्युनिसिपालिटीनूच दिलो ना सेल ऑर्गनायज करपाक। दुसरी गोश्ट म्हणलेली हांवें म्युनिसिपालिटीक एक परमिशन घेवन म्हाका रायट ना दुसरी मनशां थिंगा आनी शॉप घालपाक। चंदरी प्रोग्राम पळय ऑर्गनायज करता हो दयानंद कला केंद्र तेमी चंदरीचो परमिशन घेयला चंदरी ऑर्गनायज करपाक आनी दॅट इज एंटरटेनमेंट गेलो आनी कल्चरल एक्टिविटी आनी तुगेले प्लेइंग आयटम्स तुगेले हे एका आनी तेमी कितें केलां तेमी री केला तेमी री केला आनी दुसऱ्याक दिला कॉन्ट्रॅक्ट। हे पयलीं सद्या लॉवां बसना। दुसरें म्हणलें जाल्यार जेन्ना तेमकां परमिशन ना ते टोटली इलिगल आहाय तेन्ना ते सेल घेवन मुखार वचपाक शकना। चवथें क्रिसमसाचे दीस जे क्रिसमसाचे दीस पळय आहाय आमगेले धन्यवाल्यांनी खूब वेपार हाडलो आहा। जरी तर हेच दिसान जर आमी तर सेल गायलो जाल्यार आमी कुडचडकार बाजारवाल्यांनी इतलो पळय रीण काण पळय वेपार बिपार पळय हाडला ते आमगेले रीण फारीक करतले कोण? आमी काय तर येत्या वर्सा हिंगपाक हाडलो ना। हेकाय लागून आमी तेमकां जायते रिक्वेस्ट केले ते कशे आयकपाक मानपाक रेडी ना। जे इलिगल आसतना ते मानपाक रेडी ना। आमी तेमगे 100 आयटम मायनस कर म्हणलें चल आमी थोडे वी आर यू कॅन गो हेड विथ सेल म्हूण सांगतले तेंय ते करपाक रेडी ना जाल्यार आमकां कांय वाटीन आमी पुलीस इंस्पेक्टराक सांगितलें एक म्युनिसिपालिटीन परत मिटींग घेवया म्हणलें तेजें कितें जालें? हय तेमी आयज आमकां अंडर RTI दिलो आहा न्हू RTIचेर तेमी सांगिल्लें आमी तेमकां सेलाक परमिशन दिलो ना जाल्यार तेमगेले एक डिपार्टमेंटांतल्यान तेमकडे NOC ना which has to be submitted to the municipality for the further permission. Otherwise the municipality has the power to revoke the permission granted. And at last म्हाका दिसता ते सगळे परमिशन घेयना आसतना तर येदर मुखार वचून सोदता जाल्यार ऑथॉरिटीन तेचेर एक्शन घेवचें पडटलें। खाली लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम तर जालो जाय तो पुलिसान तेंचेर एक्शन घेवपाक जातलें कितें तेमगे एक्टिविटी जी आहा ती टोटली इलिगल आहा। आमी लिगली झगडटात तेगेले लिगल हेका झगडटात तेगेले आमी। सो हांव सगळे गव्हर्मेंट ऑफिसरां कडेन मागता जे इतलेच डिपार्टमेंटाक आमी लेटर केली ती आनी हायर ऑथॉरिटी लायक डिप्युटी कलेक्टर हेजेर तुमी विचार करचो। इलिगल एक्टिविटी करपाक शकता एक क्लब 60 जाण मेंबराचो 70 जाण मेंबराचो आनी 4-5 हजार लोकांक कुडचड्या त्रास करपाक शकता तूं ही कोणाक रायट दिलो आहा कोणाकू हें करपाचें इतलो म्हगेलो विचार। So हांव म्हणटा सगळे रायट पीपल टेक द रायट डिसिजन अँड सेव अस फ्रॉम ऑल दीस प्रॉब्लम्स। तुमी पुलीस स्टेशनार गेल्ले आतां PIन कितें सांगलें? PIन हांवें PI दाखोवन दिलें बाबा तेमगे सगळी इलिगल आहा म्हूण PIनूच तेमकां कंप्रोमायज करपाक ट्राय केलें। PIन सांगिल्लें तेमकां बाबा हे तुमी 100 आयटम ते मागतात ते तुमी मायनस करात आनी तुमी ते मुखार वचपाक दितात तुमकां त्यात रेडी ना आयकपाक। ते PIगे आयकपाक रेडी ना मिनिस्टरागे आयकपाक रेडी ना तेमकां कसलें परमिशन ना म्हणजे ते क्लब कितें चिंता म्हणटा खबर ना म्हाका। हे इतले फुडें वचपाक इलिगली वचपाक तो क्लब कितें तेम कोणागे जाता आनी कोणागे आदार आहा म्हणटा कळना म्हाका। तुमी कितें स्टँड दवरताले मुखार? आमगेले कंटिन्यू उरतले टील द टायम आमी तेमकां हे पळय दिल्ले आहा विथ द मिनिस्टर वी हॅव गिवन देम। हे मिनिस्टराक उलयले मिनिस्टरानूय सांगिल्लें आमकां हें जावपाक शकना म्हूण। So now we are depending on the minister and the authorities who have to take control of the law to do the needful. बाजारकारांचे म्हणणें कितें आसा की चंदेरी सेल जावपाक जाय। आतां सगळी कडेन तुमी पळयत जाल्यार सगळीं फेस्टिवल जातात गोंयां जातात भायर जातात थंय एक्झिबिशन इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द फेस्टिवल आनी थंय लोक वेपारी आपली मटेरियल डिस्प्ले करतात आनी एज पर चॉयस ते लोक येवन घेतात। हांगचें एक्झिबिशन पळय जें आसा ते सांजचे 7:00 ते एक्झिबिशन जाता आनी बाजार 7:00 सुमार बंद जाता कोणाकूय कसलोच इफेक्ट जायना।
मागीर आज तांच्यांनी म्हणलें की क्रिसमसा दिसांनी सेल जाता हांगा ती आमकां बादता. त्या वेळार आमी तांकां सांगलें 3 दीस आमी पोस्टपोन करतात फुडले आनी ते तुमचे जे कितें इफेक्ट जाता आयटम आसा ते बंद दवरतात. इतलें जालें आनी तांकां तें लायक जालें. ते म्हणटा तुमी लायक जालां काय ना आमकां खबर ना. आमी तरी तांकां बाजारकाराक रिक्वेस्ट केल्ली आसा की तुमी समजूनसाणें हो गांवचोच एक कार्यक्रम असो घेवचो आनी ताका तुमी सपोर्ट करचो अशें आमी रिक्वेस्ट करता. इतलेंच.